बाबा बहिणी नो बाळोक जेजूच्या भक्तिकांनो वासा पिल्ले लांब असले शर्माव कितलो लांब कळीत ना सुसनी काया सामू साडे दांचे मीस बरें जायचे वय मो ऐकतात गी येस आता खरी एकली आम्ही युट्यूबार या फेसबुकार इंस्टाग्रामार आणि कितें सोशल मिडियाच्या ऍप्सांनी व्हिडिओ पळयता वय गी सकड आम्ही आणि पहिलींच्या काळार या थोड्या वर्सां आदी 4G नातले 3G 3Gच्या पयल्यान 2G आसले वय मू म्हण येताले इंटरनेट मात्र मागीर 2G आयले 3G 4G आता 5G थोडे कडे आयला म्हणतात सारकें गी दांबुल्ले तक्षणा व्हिडिओ प्ले जायचे नांगी शिका पया कितें म्हणटात स्टडीज अशें सांगतात हाचे वयर थोडी स्टडीज केल्ले हाचे अशें सांगतात जर तर व्हिडिओचेर क्लिक केल्ले तक्षणा 2 सेकंदांनी व्हिडिओ प्ले जायना जाल्यार 50% लोक स्विच करता व्हिडिओ आनी एक व्हिडिओ पळया म्हण कितल्या जाणां बघता आमी करता म्हणून वय मू तेंच 50% गेले आणि 50% उरल्यात 5 सेकंड रावतात 5 सेकंड रावल्लेंत व्हिडिओ प्ले जायना जाल्यार गुंता 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 गुण तसा जाल्यार जालें आनी नाका आणि अशें म्हणटात की 20% मात्र लोक ते पळयता कित्याक म्हळ्यार कोणी फोर्स केल्ले न्ही म्हाका जाय म्हाका बरें दिसलें थंबनेल थंयसर बरें आसा विशय बरें आसा म्हणून हांवेंच म्हाका जाय म्हणून हांवें क्लिक केल्लें तो व्हिडिओ वय मू पूण स्लो जाल्लेंत सगळे आमी सोडटा आणि 20% मात्र तो व्हिडिओ पळयता बाबा बहिणीनो सोंसणीकाय एक पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा हे आमच्या मतीन दवरूंक जाय म्हाका पळोवंक जाय हे म्हाका पसंत जाल्लो व्हिडिओ ही विशय बरी आसा म्हणून हांवें दांबल्लो व्हिडिओ पळोवची सोंसणीकाय ना जाल्यार अशें हांवें चिंतचें की 10 सेकंद मागोन जाय जाल्ले मेळाचे म्हळ्यार कशें जावचें मागण्यांत आमी जायते पोटी आमकां जाय जाल्लें मेळना इतलो वेळ येता हें सगळें करता म्हणून संबंध आमी केवल 10 सेकंदाचो जेजू थंय दवरलो जाल्यार कशें संपूर्ण एक पावचें युट्यूब व्हिडिओ इतल्या कश्टांनी तांणी केल्लो इतलें स्लो म्हूण तुमी सोडलें जाल्यार केवल 10 सेकंद जेजूक दिलें जाल्यार इतलें सकड तुमकां दिल्ल्या जेजूक हांवें आनी एका मनशा थंय स्विच जाता कोन्ना जशें आमी व्हिडिओ बदलूनच पळोवन आसता कितें हांव सांगूंक शेतां बाफो भयणीनो 10 मिनीट मागणें करता 10 पोटी मात्र दिसाक बक्षिता 10 पोटी नोवेनाक येता मिसाक येता या 9 पोटी मात्र येता आणि देवान म्हाका हें सगळें करीचें म्हणलें आमी चिंतून बसल्या जाल्यार बाबा आनी भयणी आमकां सांगतात कन्व्हिनियन्स इज किंग म्हाका जाय जाल्ली बरी मात्र करता कन्व्हिनियन्स इज किंग कित्याक म्हळ्यार रांदणेर रांदूंक कोण नाकी नाका आतां थोडी आतां रांदतात गॅसाची रेट वाडल्या म्हणून नाजाल्यार गॅस जाय गॅस नाका जाल्यार घडयेन जायचे जाल्यार ओन करूंक कितें आसा सोंसणीकाय ना घडयेन मायक्रोवेव्ह ओव्हन आमकां जाय तितल्यांच कित्या वायफाय फास्ट ताच्याकी फास्ट जाय पयलें सिरियल पळोवन अर्ध्या घंट्याच्या सिरियलांत 10 मिनटां मात्र पळोवंक मेळ्ळें जाल्यार दुसरे दीस कितें जाता म्हणून रिकॅप पळोवन राखून रावतलें वय मू आतां कोणाक जाय सिरियल पळोवंक नेटफ्लिक्स आसा आनी कालें झी आसा तें आसा हें आसा आमचो आमकां फाल्यां कितें जाता आजच पळोवंक जाय ती सोंसणीकाय आमचे थंय ना तितलेंच न्हय परगांवांत अमेरिकांत आनी अशें आसा खंय एमेझॉन ऑर्डर करता आसतना खंय अंगडी वचूंक नाका आमकां एमेझॉनार पळोवन ऑर्डर करता ऑर्डर करून घरा पावता घरा पावल्यार पावन एमेझॉन प्रायम घाल्यार बेगीन पावता 2 दिसान पावपाचें तें मात्र न्हय एमेझॉन नांव म्हणून आयलां 2 वरांनी पावचे भाशेन घडयेन सगळें जाय फास्ट जावन आसा सगळें बाबा आनी भयणी घडयेन संबंध सयत जाय आमकां पयलें सैरीक सोदतना जायते तेम घेता जाल्यार आतां टिंडरी पावता आमकां एका दिसाचो संबंध दुसऱ्या दिसा आनी एकल्याचो संबंध टिंडरांत पवित्र सभेन ती हिस्स ना सोंसणीकाय आमी आज वापरून आसा बाबा आनी भयणी कित्याक डेलिव्हरन्स जाय डिसायपलशीप नाका सुटका जाय ताचे संगाता
जियोंक नाका. पिडागून करचे जाई जेजू वैस जावन सदांच आमचे सांगत आसो नाका. वय की नाही. लायक्स जाय आमकां, लेसन्स नाका जिवितांत. वेल्थ जाय पूण विजडम नाका. हे सगळे आम्ही पळोवन वेसांव. त्याच देखून पळया गुगल सगळे आमकां दाखोवन दितले आज कितें नवें आयलां चॅट जीपीटी म्हणून. कळीत ना तल्यांक कळीत ना पूण ऑनलायन पळोवंक गेल्यार तुमी चॅट जीपीटी म्हूण आयलां. हें तुमकां घडयेन एक शर्मा म्हाका जाय म्हणल्यार तें एक जस्ट कोटेशन गेल्यार पुरो सगळो शर्मावून दिता. तयार करची गरज ना. ह्यो शर्मावून तें करूं तशें करूं ना हांवें पूण हांव म्हणटा तें दिता. सगळे घडयेन आमकां फावो करता चॅट जीपीटी. ताणें युट्यूबार पळोवंक गेल्यार कितले व्हिडिओ चॅट जीपीटीर येवन आसात. पयलें एक वेबसायट करीचे जाल्यार कोडिंग करीचे जाल्यार मागीर वर्ड प्रेस आयलें. हें सगळें आतां तितलेंच न्ही, आतां सगळें कोडिंग चॅट जीपीटी करून दिता. आमकां घडयेन जायचें हें सगळें कित्याक उलोवन आसा बाबा आनी बेन. इतलें आसलें इंट्रोडक्शन. कित्याक उलयता म्हळ्यार तद्विरुद्ध जावन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी एकल्या मनशा विशयांत आयकलें. तो जावन आसलो कोण तो? कोण? सिमिया प्रवादी. कित्याक? सिमिया प्रवादी लुकान सांगचे प्रमाणे इस्रायेलच्या उदरगते खातीर वाट तो पळोवन आसलो, प्रायस्त जाल्लो. पूण जाल्यार ही पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें, प्रवादपण ताका केल्लें आनी तूं पळय नासतना तूं दोळे दामचे नाय. आनी हाचेर घट्ट पाती येवन तो आपल्या उतर प्राय मुसरू बावार्थान विश्वासान त्या एका जेजूच्या येण्या खातीर राखून रावल्लो मागण्यांत. तिरासानेन विश्वासपणान थंयसर तो रावल्लो. सोसणीकायेचो गुर्त तो जावंक पावलो. त्या देखून बाबा आनी भयणी जेजू जुजे आनी मोरी त्या धाकटुल्या बाळाक जेजूक घेवन वयर टेंपलाक चडटा आसतना त्या बाळाक आपल्या हातांनी घेता, आपल्या वेंगेंत घेता आनी तो समजून घेता आनी वळखता की हें जावन आसा बाळ संवसाराचो उजवाड. केवल आमकां मात न्ही, संवसाराच्या सगळे परजेक अनबावार्थ्यांक सयत जेंतिलांक सयत उजवाडाची किरण जावन आसलें हें बाळ म्हज्या हातांत आसा. आनी ह्या बाळा खातीर हो मनीस आपल्या उतर प्राय मुसर राखून रावता आनी देवान कितें बसयली ती भास संपूर्ण एक पावता. त्या देखून ह्या सोसणीकाय सिमियोच्या सोसणीकाय विशयान एक घडीभर नदर घालया. पळया ह्या उतर प्रायाच्या मनशाच्या सोसणीकाय सगळ्या ताच्या जिवितांत तो त्या बाळा खातीर राखून रावल्लो. काळजाची सोसणीकाय ताची थंय आसली आनी ताच्या मागण्यांत ताच्या देवाच्या संबंधांत तो समजून घेता की व्हडल्या व्हडल्या गणितांनी जेजू म्हाका मेळचो ना. नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इव्हेंट्स बट सदांच्या दिसपट्ट्या कामांत जें कितें रिदम ऑफ एक्टिविटीज म्हणटा, मॉनोटोनी ऑफ डेली इव्हेंट्स सगळें सदांचें कितें आसा तातूंत म्हाका देव पळोवंक मेळटलो ल्हान 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 संगतींनी. आनी त्या ल्हानविकायेंत तो जेजूक पळोवंक शकता. त्या बाळशाक हातीन धरता आनी म्हणटा आतां सगळें संपूर्ण एक पावलें. आनी जाल्यार म्हाका उरनोस देवा आनी हे मिसांव तुका आनी म्हाका दिलां समजून घेवंक जाय. आतां म्हजें मिसांव संपतलें आनी म्हाका व्हरयेत. उतर प्रायेक ह्या मरणाच्या तणेर आसतना जायत्यांक हाची पर्वा जाता, जायत्यांक हें समजून घेवंक जाता. त्या देखून हो उतर प्रायेन बरलेलो सिमियाव ताच्या काळजांत ते उसवाड पेटोवन आसता आनी तो म्हणटा म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें सोडवून देखली. तर ही सोसणीकाय हांवें सवाल करचें जाल्यार बाबा आनी भयणी सिमियावंक खंय थावण आयली. हांवें चिंतचें ताच्या मागण्या वरवीं आनी ताच्या पुर्वजांक ताणें पळयल्ल्या वरवीं. कितें शिकोवंक जाता आमी? सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलो म्हणून हांगासर आमकां रूच जाता बाबा आनी भयणी. आमी आमच्याच मालगड्यांक पळयल्यार कश्ट नातले म्हणून न्हय,
सिमियाच्या जिवितांत कस नातले ना म्हणना, बेजारा येवनातले म्हणणे. ही हॅड हर्ट्स, ही हॅड डिफिकल्टीज, कितले कस जिवितांत आयिल्ले सांग पुरो, पूण देवाच्या बसवण्या खातीर तो सोसणीकायेन राखून रावलो. आमची स्मालगडी पळया, माई पळया, आब पळया, आमची आवय बापाय पळया, तांच्या जिवितांत कितें वायट घडोवंक ना म्हणून न्हय, कितें बेजाराय जावना म्हणून न्हय, कोणीय तांकां मोस करूंक ना म्हणून न्हय, या आनी कोणाचे हांगसन ताणें आयकूंक ना म्हणून न्हय, ह्या सगळे फुड करून सदांनीत संतोषान कुटुंबा संगाता मागणे करता देवाक अर्कां दिता जाल्यार सिमांव भाशेन त्या मालगड्यातावन आमी शिकोवंक जाय. आमच्या जिवितांत ती देवाची एक मांडावळ आसा, ती संपूर्ण एक पावोवचे तुझे आनी म्हजें काम जावन आसा. त्या देखून बाबा आनी बहिणो, संपवचे आदी एक दोन गडीत ह्या सन्निवेशात सांगता. जर आमी सोसणीकायेचो नियाळ केलो जाल्यार आमच्या सोसणीकाये विशयान चिंतया. एक दोन दाखले दिता. सुपर मार्केटीक येतात तुम्ही, मॉलाक येतात वय मू, स्पाराक वय गेल्यात की ना? स्पाराक गेल्ल्यानंतर तुमचे शॉपिंग सगळें जालें. 2-3 आयटम मात्र काण गेल्यात तुम्ही आणि ती बास्केट काणगून तुम्ही वचून आसात. 10-12 काउंट आसात, पुरा सोदली. एक इंगी इल्लेशे जण उणे असलें दिसलें आणि ते वचून तुम्ही रावल्यात. बेगीन जाता म्हणल्या बरोबरशा. आणि उरले सगळ्यो लाईन फास्ट फास्ट हेंच दिसचे आमच्या दोळ्यांक. आमी रावुरले मुखारच वचना म्हणून वय गी नाही जाता की ना? नाही म्हाका मात्र जाता मू उरल्यो लाईन वेगळी वेगळी जाता. हें कालें करता आबा, तें कॅशर बसले डे कितें कालच जॉईन जाला गाय आणि कितें कितें चिन्मा सगळे मती घेतात आणि त्याच वेळार पेमेंट करता आसतना ताचें कार्ड वर्क जायना गी, या गुगल पे सोमा जायना गी, या ताचे कडेन कॅश नांद गी. हें सगळें पळयत आसतना हो प्रेज द लॉर्ड म्हणटात गे. वय की नाही? सोसणीकाय परीक्षा करची वाट एक्सप्लेन करची गरज नाच्या उपरांत कितें जाता म्हण. वय मू आनी कोणी आल्या तूं वांगात रावूं, थंय वचून पळोवन येता म्हणून जणांक धाडिल्लें आसा आमी. वय की नाही? पयस जावन फोन करनाल्या आंगा खाली आई अंगे म्हणून. सोसणीकाय 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 बाबा आनी बहिणी, तितल्यान सगळीं या टॉल गेटीर लायनीर रावल्या जाल्यार खंय येचें म्हूण कळना. 3 लायनात जाल्यार एकलो तिशिंगोता आनी एकलेशीन गुंता आणि त्याने एक बस जायलें जाल्यार परी वचकान फाटीं काडली आसा आणि त्याच वेळार आमच्या हांगा प्रॉब्लेम जायचे की. सबार पोटी आमी अशें करनच तेणे असले गाडी मस्त पाशार जाल्यात, आमीच फाटीं उरले आसा. सोसणीकायेन आमी खंय तेंच कितें एल बोर्ड असो एकलो ड्रायव्हर आसा जाल्यार 2 व्हिलर व्हरता और 4 व्हिलर व्हरता. समा शिकून व्हरून जोगी तांकां म्हण कितले पटी सांगले ना. एलबोर्ड पळयल्ल्यान कितले सक्कड आमच्या जिवितांत सोसणीकाय. सिमी हांव प्रवा दिता हांव थोडी देख घेया, आमच्या मालगडी येता हांव थोडी देख घेवया. तिसऱ्यान बाबा आनी बहिणी, एकलो कार ड्रायव्हिंग करनासलो आनी सिग्नलार तो रावलो. फाटल्यान जायती कारां रावतात वय मू. सिग्नलार रावुल्ले ते दळा ग्रीन लाईट पडला, हें कार मुखार वचना. तो स्टार्ट करूंक ट्राय करता, गाडी स्टार्ट जायना. पळयनी आमकां कळीत आसा ताची गाडी स्टार्ट जायना. सुरू केले हॉर्न घालूंक फाटल्यान आसल्या सकरांनी पे 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 वय मू. ताका स्टार्ट करचेंगी आयकोवचेंगी कांय कळतेत ना. ताणें जायचे म्हण बंद केली गाडी, ताका कळीत ना. ताका इतलें इरिटेशन जाता. तो भायर येता आणि त्या फर्स्ट कोण आसा पळय फाटल्यान ताका डोर ओपन करून सांगता, अरे दर सावी ही म्हजी गाडी कितलें केल्यार स्टार्ट जायना, तूं जाता जाल्यार ट्राय कर, हांव तुजें काम हॉर्न घालचें हांव करता म्हणटा. करता की ना? हॉर्न घालता आनी जिवितांत कितें घडटा तें आमकां कळीत आसना. आतां जिणेक लक्ती करूंक एक घडीत हें सांगता, मागीर संपयता. लांब जालें गी मागीर संपयता. कितें म्हणे रितीरे कोण आयल्यात म्हज्या हें सांगलां हांवें, पूण परत सांगूंक आशेता सोसणीकाये विशयान. आतां एक कार सकास आंबे गती म्हणटा पळय, सकास वचूनच आसा आनी एक कार सिंगल रोड तो वाटच दिवंक जायना. आनी फाटल्यान एकलो तरणाटो म्हज्या भशेन हांवेलो तरणाटो फास्ट ड्रायव्ह करचो फाटल्यान वचूनच आसता. आनी चिंता हो कितें इतलें स्लो चलता काय, इतलें स्लो कितें चलता काय. वेता आसतना कितें म्हणटा, सोसणीकाय
सगळी सुकता. स्टार्ट केलें हॉर्न घालूंक, स्टार्ट केलें हॉर्न घालूंक. कितलें कितलें केल्यार ही सायड दिना, फास्ट वचना. ए सायबा येत म्हणी फास्ट वच, नाल्यार न्ही ती सायडीक म्हणी देवय, हांव म्हणी मुखार येता म्हूण सगळे वचून तसा मोतींत, पूण सायड दितेत ना. थोड घडयो जाल्या उपरांत मुखार गेल्या उपरांत थंयसर तो वाचता, फिजिकली चॅलेंज, प्लीज बी पेशंट. तो कोण ड्राईव्ह करनासलो, फिजिकली चॅलेंज, सोंसणीकाय सांबाळा. आणि हे पळयलेंच फाटी असल्या त्या मनशाची, या ड्रायव्हराची चिंतपा कितें म्हणटा, वे ऑफ थिंकिंगच बदलता, चिंतपा रीत बदलता. आणि कितें करता, इमिडिएटली तक्षण गाडी ताची स्लो करता. येदोळ मसोड गाडी दिवनासलो मनीस, येदोळ मसोड जोर करनासलो मनीस, येदोळ मसोड साईड दिचे म्हूण मागोनासलो मनीस आता ताचे खातीर मागोवंक प्रारंभ करता. सायबा म्हाका सगळें बरें केलां, ताका हात समानांत कोन्ना, पाय समानांत कोन्ना, जाल्यारय ड्रायव्ह करनासा, बऱ्या भाशेन पावोवंक ताका आदार दी. थोड्या घडये आदी नेगेटिव्ह चिंतून आसलो मनीस घडयेन ताचे विशयान मागोवंक प्रारंभ करता. आणि तेच आमकां मतीन बगूंक जाय बाबा आनी भयणी, एक स्टिकर घाल्यार मात्र आमी सोंसणीकाय सांबाळटले हांगी. ताणें स्टिकर पळयल्यान मात ताका सोंसणीकायचो उडास आयलो. आमी चिंतून पळया, म्हजी मम्मी तकली पडापडून कश्ट जाता जाल्यार तिणें स्टिकर घालीचे गी, पुता जोर तकली पडटा, चड किरी करनाका, इरिटेशन दिनाका, रागार उलयनाका. म्हजी बहीण, म्हजी वनी, या म्हज्या कुटुंबान कोणी स्त्री आसा, ती आपल्या भलायकेच्या निमती म्हयन्या कश्ट जातना तकली पडापड आसा, पाठ दूख येता, आनी कितें इरिटेशन जातना तिणें स्टिकर घाली जाय गी. आमच्या सुगोवांक, आमच्या सुबावांक या कोणी सांगितलं की हांवें काम सोदून आसा, हरी एक पटी म्हाका दुखय नाकात म्हणून स्टिकर घाली जाय गी. एक प्रायेक पावल्ल्या चेडो जाय गी, तूं कशें काजार जाली, तुका कशें बरो चेडो मेळ्ळो, तशें म्हाकाय चेडो जाय, म्हाकाय बरें म्हजें कुटुंब बांदून हाडूंक जाय, आय टू वॉन्ट टू सेटल. पूण तुमी म्हाका सदां न्हीद त्याच विशयान उलयत आसतना म्हाका सोसूंक जायना म्हणून स्टिकर घालूंक जाय गी. काजार जाल्ल्या स्त्रियेन या जोड्यान भुरगे तांकांय जाय आशा आसा, पूण विविध कारणा वरवीं जेन्ना भुरगीं जावनात आनी घरची खंय गेल्ले ते दळा, कुटुंबाची हर एकली सांगता गुड न्यूज घेतला, गुड न्यूज घेतला, भुरगीं घेतला. तांणी स्टिकर घालूंक जाय गी. म्हाकाय जाय, तुमकां कशें देवातान बरें फळ मेळ्ळें, म्हाकाय भुरगें जाय म्हणून. या कोणी पिडेन कश्टोन आसात, कॅन्सरान कश्टोन आसात, या कुटुंबा संबंधांत, घोव बायलाच्या संबंधांत, डिवोर्साच्या गतीक पावल्यान तांणी बोट घालूंक जाय गी. आमी समजून घेवया, जिवितान हांव जावंक पुरो, तुमी जावंक पुरो, हर एकली जावंक पुरो, कश्टोन आसा. एक ना एक रितीची बेजाराई, दुख, पिडा, कष्ट आम्हा हर एकल्यांक आसा. त्या देखून आमी सगळ्यांनी लेबल घालून बोवा जाय की ह्या सोंसणीकायेन एकामेकाक समजून घेवन बरें जिवीत जियोंक प्रयत्न करूंक जाय. आमेन.